नमस्कार आणि येवकार सगळ्यांना। आज ही एक स्पेशल प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपयल्या आणि म्हाका दिसता गेल्ले 2 आठवड्यान जी असेंब्ली चालू आशिल्ली आणि ज्या पद्धतीन युनायटेड ओपोजिशन जे 15 आमदार आशिल्ले आणि आमचे 11 काँग्रेसीचे आमदार ज्या हिशोबान तांणी प्रश्न घातले, ज्या हिशोबान गोंयकारांचे मुद्दे ह्या सरकारा मुखार जेन्ना दवरले तेन्ना ह्या सरकारा कडेन उत्तर येनाशिल्लें। आय मीन ते वेरियस पॉयंटाचेर ह्या गोंयकारांनी पळयल्लें आसा। ते मागीर ओबीसी रिजर्वेशन आसूं, पीडब्ल्यूडीचे इशू आसूं, मायनिंग इशू आसूं, मागीर आमच्या युरी बाबान काडिल्लो तो विडोचो इशू आसूं। सो ह्या सरकारा कडेन खंयच्याच प्रश्नाचें उत्तर नाशिल्लें अँड दीस शोज दॅट हो सरकार ह्या फावट बॅकफुटार आशिल्लो। ह्या मजगतीत गेल्ल्या 2 दिसान एक व्हडलो इशू ह्या गोंयांत तयार जाला। म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक व्हायरलूय जाला ऑन सोशल मिडिया। तो म्हणटा तो जी युनियन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री फॉर वुमन अँड चायल्ड स्मृती इराणी हिचे फॅमिली रेस्टॉरंट जे गोंयांत आसा आणि कशा पद्धतीन इलिगॅलिटीज, कशा पद्धतीन बेकायदेशीर ती ह्या सरकाराचेर दबाव हाडटा, ह्या मुख्यमंत्र्याचेर दबाव हाडटा आणि गोंय सरकार ह्या युनियन मिनिस्टराच्या दबावा अंडर कशें काम करता ते आमी आज तुमच्या मुखार दाखोवपाक हाडटा। सो ताज्या पयलीं आय एम जस्ट लायक टू शो अ स्मॉल व्हिडिओ। सो व्हिडिओ प्ले करता। Hello, hi, Zohesh, how are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zohesh Irani, correct? This is your restaurant, yeah? So, what was the thinking behind one, opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, isn't it? Yeah. Goa is like the tourist hub of India, as obviously know, but and you can find a lot of Goan places, local food, but at least I like to think that international food is kind of lagging here. I mean, there are like places opening up a lot around here, but I guess that was the thinking behind it. So otherwise, sort of become into this food destination of Goa. वो व्हिडिओ दाखोवपाचे कारण हाचे फाटल्यान तुमकां सांगता। तुम्ही बारीक आयकला आसतले त्या व्हिडिओन सिली सोल्स कॅफे आसगांव म्हणटा थंय हे सॉर्ट ऑफ रेस्टॉरंट म्हटले आता आमी। हे रेस्टॉरंट स्मृती इराणीच्या फॅमिली मेंबराचे जे तुम्ही आता आयकले आणि तातूंतल्यान सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणटा ती तिचे फॅमिली मेंबर म्हणटा की गोंय म्हणटा ते एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन and entire country आणि ती म्हणटा की हांगा लोकल क्युझिन जे आसा ते खूप मेळटा पण इंटरनॅशनल क्युझिन हाडपाक जाय। वेरेज आमचो सरकार, आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करूया, आमची संस्कृती वाचोवन दवरुया। काल जे डिबेट जालो सांजचो लेट नाईट, जातून ताणें सांगलें की गोंयकारांक कशें वाचोवपाचें, गोंयकारांची आमचे जो कल्चर आणि हेरिटेज कशी वाचोवपाची आमकां खबर आहा। हाचे वयल्यान सिद्ध जाता अरे गोंयकार म्हणटा तो टुरिस्ट म्हणटा तो गोंयान कित्याक येता, गोंयची हेरिटेज आणि कल्चर पळोवपाक। इंटरनॅशनल फूड खावपाक जर तर गोंयान येवपाची गरज ना, ते बॉम्बे मेळटा, दिल्ली मेळटा, बेंगळुरू मेळटा आणि भायरूय गेल्यार मेळटा। अरे टुरिस्ट म्हणटा तो गोंयान येता गोंयचे कल्चर, गोंयचे जेवण आणि हांगाची संस्कृती पळोवपाक। सो हे करपाक कितें सोदता गोंयान। जो हेल्थ मिनिस्टर आसा तो ऑन रिकॉर्ड आशिल्लो आणि ताणें प्रेस कॉन्फरन्सान सांगितलें की आसगांव पळयात कशें काबार जाले, आसगांव म्हणटे दिल्लीकारांक विकले, आसगांव भायल्या लोकांक विकले। एक्झॅक्टली हे पळय, तुझे मिनिस्टर, तुझे युनियन मिनिस्टरांनी ते जागे घेतिल्ले आसा, तुझ्या युनियन मिनिस्टरांनी गोंय आणि आसगांव कॅप्चर केल्ले आहा आणि ते आज प्रूव्ह जाला। आता मुद्द्यार येवया। गोंयान एक्सायज कायद्या प्रमाणे जर तर रेस्टॉरंटान जर तर लिकर लायसन घेतलो विकपाक रिटेल जाल्यार रेस्टॉरंट म्हणटे पयलीं आसपा जाय। पयलीं रेस्टॉरंट म्हणटे आसपा जाय
ते दाखोवचे पडटा आणि ते असले जाल्यार लिकर लायसन मेळटा. आता ह्या केसीन मजा पळयात, 30 डिसेंबर 2020 ती एका मनशाचे आधार कार्ड तयार करता. एक मनीस, एक फेक मनीस तयार जाता 30 डिसेंबर 2020. 31 डिसेंबर 2020 म्हणजे नेक्स्ट डे 30 तारखेक आधार कार्ड जाता. नेक्स्ट डे तो मनीस गोंया येता आणि स्टॅम्प पेपर घेता आपल्या नावार. एफिडेविट फायल करता कितें म्हणून की आपूण रेसिडेंट ऑफ हाऊस नंबर 452 भोवतो वाडो आसगांव. एफिडेविट करता आणि लायसनाक एप्लाय करता, एक्सायज लायसनाक. आता मजा पळयात, एक्सायज लायसनाक तो एप्लाय करता सेईंग आपले घरा म्हणून, रेस्टॉरंटा म्हणून न्ही, आपले घर आसा म्हणून. आणि मजा अशी की हे जे एफिडेविट आहा ते नोटरायज ना, प्लेन एफिडेविट, नोटरी केल्ले ना. सो एक्सायज डिपार्टमेंट विदाउट नोटरी ताचे एफिडेविट घेता. ते एफिडेविट ताका एका म्हयन्यात रियलायज जाता की ताणें हांगा 1200 स्क्वेअर मिटराचो उल्लेख केला पयल्या एफिडेविटान. दुसरे एफिडेविट तो घालता जातून ताका कळटा की 300 स्क्वेअर मिटर बिल्टअप आणि 900 स्क्वेअर मिटर ओपन स्पेस. सो आनी एक एफिडेविट तो घालता 2 फेब्रुवारी, ऑलमोस्ट एका म्हयन्यात, की थंय 900 स्क्वेअर मिटर ही लायन एड जाता. हेय नोटरायज ना. ह्या डॉक्युमेंटाचेर एक पुलीस रिपोर्ट तयार जाता 22 जानेवारी 2021 पुलीस रिपोर्ट येता आणि पुलीस रिपोर्टान क्लियर मेन्शन आसा की वो मनीस गोंयान रावना आणि वो मनीस ज्या आधार कार्डाचो एड्रेस आसा बॉम्बे, विले पार्ले ईस्ट, तो म्हणटा पुलीस रिपोर्ट की वो मनीस विले पार्ले ईस्टान रावता आणि गोंयान रावना. व्हेरी इम्पॉर्टंट पुलीस रिपोर्ट. एक्साइज डिपार्टमेंट स्टील निग्लेक्ट्स दिस पुलीस रिपोर्ट आणि ताका एक्साइज लायसन्स दिता. 2 सेपरेट दिता एक्साइज लायसन्स, एक फॉर इंटरनॅशनल लिकर आणि एक फॉर इंडियन मेड लिकर. एक फॉरेन लिकर आणि एक इंडियन मेड लिकराक ताका लायसन्स दिता, एक्साइज लायसन्स. सो वायलेशन पहिले म्हणटा ते एक रेस्टॉरंट नासतना लिकर लायसन्स दिलें. दुसरे, जो मनीस गोंयान नाच, पुलीस रिपोर्ट सेज ताका तुम्ही लिकर लायसन्स दिता. तिसरे, एक जाले आमचे गोंयान रावना. दुसरे पुलीस रिपोर्टान क्लियर आसा एक्साइज डिपार्टमेंट नोटरायज करना आसतना एक प्लेन स्टॅम्प पेपराचेर एफिडेविट घेता आणि लायसन इश्यू करता. आता मजा पळया, व्हिडिओ तुम्ही पळयलो की ते इंटरनॅशनल फूड सर्व करता म्हणून. आता दुर्दैवान की जाता, बाबडो तो मनीस जो आसा पळय तो 15 मे 2021 बाबड्याचे ही इज नो मोर इन दिस, आय मीन ही डायज ऑन 17 मे 2021 वो मनीस बाबडो मरता. ही ताची डेथ सर्टिफिकेट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ईस्ट वॉर्ड. ही ताची डेथ सर्टिफिकेट. आता मजा पळया पडली. 22 जून 2022 भूत येता ताचें गोंयान. जशें आमचे युरी बाबान सांगिल्ले घोस्ट एअरपोर्ट याद जाता असेल तुमकां, जे ह्या सरकार पळय घोस्ट एअरपोर्ट, जे 56 घोस्ट एअरपोर्ट जे ह्या देशान झाले, तसे ह्या मनशाचो घोस्ट, कित्याक तो 21 मे 2021 बाबडो गेलो. 22 जून 2022 ताचे भूत गोंयान येता. हें भूत, आणि ताचे भूत येता आणि सायन करता ताच्या बिएफआर. एक्साइज डिपार्टमेंटाक रिन्युअल लायसन मागता. केदी व्हडली फ्रॉड ती पळया. सरकारान हाचेर क्लियर येवचें पडटलें. आणि 29 जून 2022 तेजे लायसन्स जे आसा ते रिन्यू जाता. तेजे लायसन्स हे रिन्यू जाता. आता 21 मेक बाबडो जर हो मनीस 2021 जर तर एक्सपायर जालो किंवा मेलो, हो जुनान कोण आयले, ताचे खंयचे भूत आयले हे आमकां 17 मे 2021 ताचे मरण जालें. आणि 22 जून 2022 हो घोस्ट येता गोंयान आणि ताच्या बिएफआर सायन करून रिन्युअल लायसन मागता. केदी व्हडली फ्रॉड ती पळया. आता ह्या मजगतीक जेन्ना हो
कंप्लेन झाली आणि डॉक्युमेंट आयले तेन्ना जो नॉन करप्ट अँड आय एम एज अ काँग्रेस पार्टी वी विल स्टँड बाय दॅट ऑफिसर. त्या ऑफिसरान शो कॉज नोटीस इश्यू केली कित्याक हे सगळे फ्रॉड जे तुमकां आमी डॉक्युमेंट आतां दाखयले ते सगळे फ्रॉड. एक म्हणल्यार मनीस गोंयान रेस्टॉरंट नासतना तुम्ही लिगल लायसन दिले, मनीस गोंयान रावना आसतना तुम्ही ताका लायसन दितात, पुलीस रिपोर्ट येता आमी म्हणना तुमचोच पुलीस रिपोर्ट सांगता. तिसरे एफिडेविट फायल करता विच इज नॉट नॉटरायज. बेश्टे एका प्लेन पेपरार स्टॅम्प पेपर घेता आणि एफिडेविट दितात, ताचे बेसिसार तुम्ही लायसन्स दितात. तो मनीस बाबडो 17 मे 2021 मरता, 22 जून 2022 रिन्युअल लायसन मागता आणि तुम्ही ते लायसन रिन्यू करतात. आणि आता ह्या ऑफिसरान जो एक्साइज कमिशनर आसा ताणे ही शोकॉज नोटीस इश्यू केल्ली आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे की ताचेर खंय सरकारान दबाव हाडला. हांव सरकाराक हांगा चेतावणी दिता की असले जर तर ऑफिसरांचेर जर तर तुम्ही एक्शन घेतली किंवा तुम्ही जर तांच्या फाटल्यान लागले जाल्यार आमी काँग्रेस पक्ष आमकां रस्त्यार देवचे पडटले. तांकां तेज्या प्रमाणे इन्क्वायरी करूनी. आणि आज एज अ काँग्रेस पक्ष I will demand and I ask questions to श्रीमती स्मृती इराणी जी की जी देशभर वता आणि व्हडले व्हडले तत्वांचे उलयता आणि ती मोरलाचे उलयता. हे कितें? हे जे फ्रॉड तुवें आज गोंयान केले तुझ्या फॅमिली मेंबराच्या नावार हाचेर तुवें क्लियर येवचे पडटले. आणि ह्या सरकाराक ह्या मुख्यमंत्र्याक हांव विचारपाक सोदता की तुवें कोणाच्या दबावा अंडर आयलो आणि हे तुवें लायसनां इश्यू करपाक लायली. तू कोणाच्या प्रेशरा अंडर आयलो? स्मृती इराणीच्या प्रेशरान आयलो काय तू प्रधानमंत्रीच्या प्रेशरान आयलो काय हे तुझे ओन डिसिजन एक्साइज डिपार्टमेंटाचे प्रेशर हाडून ही लायसनां इलिगली घेवप? ह्या गोंयकारांक हांव विचारपाक सोदता, समज जर तुम्ही जर तर आज एक प्रामाणिकपणे समज जर तर एक आज रेस्टॉरंट ओपन करतले आणि थंय समज जर बार लायसन घेतले तर तुमकां हे एक्साइज डिपार्टमेंट कितले त्रास करता हे तुमकां खबर आहा. तुम्ही हाचेर विचार करात. पूण आज एक भायलो मनीस सेम केस ही आता सेकंड केस गोंयान एक जाल्ली ओल्ड गोवा ताचेर आनी हांव चड वचना. ओल्ड गोवा जी जाल्ली ती बी तांचीच पॉवरफुल पॉलिटिशियन फ्रॉम महाराष्ट्र. आज ही सेकंड केस. सो असे कितले आमच्या मंत्र्यांनी गोंयान जागे घेऊन दवरिल्ले आसा ते म्हाका दिसता डीसीपी मंत्र्याक खबर आहा. म्हणून तो परत परत म्हणटा की आसगांव जे आसा ते भायल्या लोकांक विकला. ताका भितरले खबर आसतले खंयचे जागे खंयचे युनियन मिनिस्टरान घेतले ते. सो एज अ काँग्रेस पक्षान वी डिमांड दॅट स्मृती इराणी शुड कम क्लियर. शी शुड आन्सर ऑल दीस क्वेश्चन. आणि तसेच या मुख्यमंत्र्यांनी जो आमकां उत्तर दिवचे पडटले आणि हाचेर क्लियर येवचे पडटले. आणि जो ऑफिसर हाची इन्क्वायरी करता त्या ऑफिसराक ताच्या प्रमाणे क्लीन इन्क्वायरी करपाक दिवची. हांवें आयकलां की आतां सध्या कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान ताका खंय ते ट्रान्सफर करपाक मेळना. इलेक्शन कमिशनाचे खंय परमिशन घेवचें पडटा म्हणून खंय तें उरलां. सो म्हणून काल कोण तरी सांगतालो इतल्या वेळार ते लायसन्स सुरू जाला रेस्टॉरंट चालू आनी ते काल काल तांणी ते थंडर फोर्ट्साची सेक्युरिटी सुद्धा दवरल्या. हय डॉक्युमेंट सगळे आता गेले 2 वर्सां जाली चालू आहा ते. सो ताका लागून ती पळय एक्साइज डिपार्टमेंटान ताका शोकॉज इश्यू केल्या. ऑफिसर कोण तो शोकॉज नोटीस कमिशनर ऑफ एक्साइज 21 जुलयाक ही इश्यू केल्या नोटीस. आज 23 म्हणजे पयर इश्यू केल्या ती शोकॉज की हे जे हांवें तुमकां सांगले पळय ते सगळें घातला भितर. शी हॅज टू कम क्लियर ऑन दॅट. नो तिका 29 जुलयाक 11 वरांचेर पर्सनल हियरिंगा आपयला and he has laid down all this, but this is a very open and shut case. हांवें तुमकां विथ डॉक्युमेंट्स दाखयल्ले आहा. आधार कार्ड फेक आहा तेगेलें. आधार कार्ड ओरिजिनल आहा मरे, फेक कशें आसता? पण मनीस तो बॉम्बेचो. मनीस बॉम्बेचो न्ही. ताचेर आधार कार्डाचेर सेज पुलीस रिपोर्ट सेज की इज फ्रॉम बॉम्बे न्ही. अरे हो काय आमचो न्ही. हो पुलीस रिपोर्ट इज गिवन फ्रॉम ऑफिस ऑफ सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉट डिस्ट्रिक्ट. इट वॉज गिवन बाय एडमिन कुलासो. हे काय आमचे डॉक्युमेंट न्ही. अजून क्लियर कट मेन्शन एड्रेसूय घातिल्लो आहा खंय रावता तो. फुडल्या सुवातेर आमचो दुसरो क्वेश्चन हालींच तुम्ही आयकलां आनी परते परते आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हॅज अ हॅबिट ऑफ सेईंग डबल इंजिन गव्हर्नमेंट. आता आमकां कळून येता हाऊ दिस डबल इंजिन गव्हर्नमेंट
in Delhi and Goa are destroying a small state. एक म्हळ्यार तांचो एक नारो आशिल्लो, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, आणि दुसरो सबका साथ सबका विकास. आणि ही जी युनियन मिनिस्टर आसा, युनियन मिनिस्टर फॉर विमेन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट, इज इट डेव्हलपमेंट ऑफ अर ओन चाइल्ड? सबका साथ सबका विकास सगळे फोटी. आणि जसे आमच्या प्रेसिडेंटान सांगला, इंटरनॅशनल क्युझिन दे वॉन्ट टू ब्रिंग हियर. हो पळय सरकार आणि ही पार्टी पळय सांगता, भ्रष्टाचार जनता पार्टी सांगीत असता की संस्कृती सांबाळपाक जाय, अशी सांबाळटले हे. आणि लास्ट ज्या मनशान हे लायसन्स एप्लाय केल्ले, he was as per documents, he is dead before he applies for renewal. हातून एक जस्ट आमकां डाऊट लागता, did he, if this man actually existed, did he refuse to renew? आपणाक नाका असले भानगडे म्हण. And was he killed? Was he silenced? We don't know. This has to be probed. And for that, Smriti Irani has to resign. Then only we will have a fair probe. कित्याक तो मोरतुकूच somebody applies in his name. That means there is another criminal angle which comes to this. Yes, many questions. मूळ ओनर कोण त्या प्रॉपर्टीचो? तुमकां न्ही तोच न्ही जो तुमकां व्हिडिओ दाखयलो, हय. त्या व्हिडिओन तुम्ही स्पष्ट पळयले की तिची फॅमिली मेंबर सेज की आपले रेस्टॉरंट आणि आपण चालू केला, आपण इंटरनॅशनल क्युझिन गोंय हाडला. जागो कोणाचो? जसो तिने एक तेंचो मनीस ताच्या नावार ते लायसन काडिल्ले, जे एफिडेविटान जे आसा पळय ते त्या मनशाच्या नावार आसा. ही जाग घेतला आसतना. We had signed that renewal application on 22nd. कसले रिन्युअल एप्लिकेशन? Renewal- एक्साइज ऑफिसर. No, we had applied. सेम मनीस who has died in 17 मे 2021 जो मनीस मेलो पळय त्याच मनशान ते अप्लाय केले. 22nd, but somebody has signed. For म्हणून कोणतरी signed. ना फॉर न्ही ताची सिग्नेचर. Huh? फॉर्ज्ड सिग्नेचर आ फॉर्ज. पण अमित Both the परत signatures रिन्युअल are not matching. Both the signatures are not matching. The earlier one and this one. Question is, if that person has died, Yeah. that license stands cancelled. Fine, but They have to apply a new It license. becomes a case of forgery in any case. So let them investigate. SIT बोजवणी मरे हांगा. अरे तुम्ही फटाफट ओव्हरनाईट सो मोठो SIT केल्यो आणि कसली तुम्ही कमिटी केल्यो आणि घातल्यो फॉर अदर, हाजेर कित्याक ना? वी फील दॅट दिस इज अ बिगर फ्रॉड. आणि असलो कितलो गोंयान फ्रॉड चालू आहा कोणा खबर? एक सामान्य बारीक गोंयकाराक जर तर हे कितले त्रास करते गोंयकाराक खबर आहा. पूण एक आज पॉवरफुल हांचो मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर म्हणून ताका सोडप आणि कितें करप? आज गोंयान तू लायसन घेतलो जाल्यार तुका 25 वर्सां डॉमिसायल सर्टिफिकेट जाय मरे. तो 30 जानेवारी 2020 आधार कार्ड काडटा आणि जानेवारी 2021 तुम्ही लायसन दिता. एका म्हयन्या भितर हेच तुमचे स्वयंपूर्ण गोंय. सबका साथ सबका विकास ताणें जशें म्हणलें पळय, एक्झॅक्टली जे तांचे हे मंत्रिमंडळ हे ताणें एक बरो शब्द यूज केलो की भ्रष्टाचार जनता पार्टीचे जे मंत्री आसा त्यांच्या नावावर कितें जावपाक शकता. एक एक्झाम्पल म्हणजे ओल्ड गोवा पयला मरे तुम्ही ऑलरेडी. पंचायतीन कितें दिलें ना तांकां करून? पंचायतीच्या तुका पंचायतीचे आसा. वॉट बेसिस पंचायत has given them? See, Wait, that is why I say SIT, no? SIT will bring all these fellows out, all those who are involved. See- Nobody should be spared. पंचायत लिकर लायसना भितर येना. फर्स्ट ऑफ ऑल लिकर लायसन कम्स अंडर एक्साइज डिपार्टमेंट. तू जो प्रश्न विचारता पळय तो पंचायत विल सी वेदर ताणे जे कॅपॅसिटी घातल्या, नंबर ऑफ टेबल्स घातल्या, ताचे FAR, देर पंचायत विल कम इन टू पिक्चर. एनओसी घेवची पडटा न्हू. ही एनओसी घेऊन एनओसी पंचायतीची लिकराक एक्साइज डिपार्टमेंट दिता.
पंचायतीक they have to submit this plan, कितली तुजी सिटींग कॅपॅसिटी, पार्किंग कितलें, खंय लोक बसतले, ते एनओसी they have taken. But they don't verify the documents and all that. सो ते करू मरे सरकाराक बी डिमांड की घाल हाचेर एसआयटी आता आम्ही दोळे ओपन करून दिल्या घाला आणि हाचेर क्लीन येवचे. सरकार काय एसआयटी हेचेर घालीन म्हणून गॅरंटी ना. तुमची नेक्स्ट स्टेप तुमच्याकडे इतले See, verification पळय आम्ही क्लियर सांगला जो ऑफिसरान आता शोकॉस काढला आमच्या माहिती प्रमाणे ताजेर खूप दबाव आयला अशें आमी ऐकलां. ही फेअर ट्रायल जावची आणि हातून जे डॉक्युमेंट जे आम्ही प्रोड्यूस केला पळय तातूंत एसआयटी सुद्धा एक साधारण सामान्य मनशाक सुद्धा कळटलें जे आमी सांगला ते आता. अरे जो मनीस 2021 मरता तो येऊन कसो 2022 लायसन रिन्युअल घालपाक शकता हे पयलीं म्हाका सांग. एसआयटी मागीर एक आमी साधारण मनशाच्या दृश्टीन आमी विचार करूया पॉसिबल आहा ते. आज तुम्ही गोंयकारांक 25 वर्साचे डोमिसायल सर्टिफिकेट जाय मरे आणि तुम्ही हांगा एका म्हयन्यान लायसन दिता कित्याक ती युनियन मिनिस्टराची रिलेटिव्ह म्हणून. म्हाका दिसता दिस इज ओपन एंड शट केस. गव्हर्नमेंटान सीएमान सुओ मोटो हाजेर एक्शन घेवची रावचे न्ही कित्याक दीस इज अ क्लियर वायलेशन. आमी हेतून एक न्ही हेतून 4-5 तरेचे फ्रॉड आहा. एक म्हणल्यार तुवें एफिडेविट सुद्धा नोटरायज ना म्हळ्यार आनी कितें उरलां. आज तुमकां खबर आसतलें हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता आज तुम्ही जर तर गव्हर्नमेंट खंयच्याय ऑफिसान कितें एप्लिकेशन घेवन गेले नोटरायज नासतना तुमच्या एप्लिकेशनाक घेता एफिडेविट हेचो विचार करा. पूण ह्या मनशाचे एफिडेविट इज नॉट नोटरायज म्हणजे केदी व्हडली फ्रॉड. समज आता गव्हर्नमेंट कांयच करना तुमी पुलीस कंप्लेंट फायल करतली फोर्जरी खातीर. आम्ही आता हे डॉक्युमेंट आता जर सरकार फाल्यां म्हणत की ना आमकां इन्व्हेस्टिगेशन करपाक आम्ही सरकाराच्या मुखार हाडला हे ही ओपन एंड शट क्रिमिनल एक्ट हो. हाजेर जर तर सरकार जर तर सुओ मोटो जर तर एक्शन घेना जाल्यार म्हाका दिसता आमकां हाजेर फायल करची पडटली कंप्लेन बिकॉज दिस इज ओपन एंड शट केस. हातून सिद्ध जाल्लें आसा की कशें करप्शन करता कशें पावराचो मिसयूज करता आनी दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट. कोणाची जो मनीस ना ताची सायन फॉर्ज केल्या काय तशें कांतरान सांगता ताका मारलो कितें आमकां खबर ना ताचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. कोण स्मृती इराणी कोण फॅमिली चली न्ही ते त्या खातीर चायल्ड डेव्हलपमेंट न्ही युनियन मिनिस्टर फॉर विमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट. आम्ही दुसरा इशू म्हणटा पळय अजूनही तुमचं ऑपोजिशन नियम तारवला खंय पावला ते. म्हाका दिसता ताचेर सी नो आय थिंक दॅट इश्यू कम्पेर्ड टू दीस कायंड ऑफ एक्ट आणि हे जे फॉर्जरी चल्ल्या गोंयांत हे गोंयकाराचेर जो अन्याय जाता पळय तो क्वेश्चन तुजो रेलेव्हंट ना असो म्हाका दिसता. न्ही आज म्हाका सांग आज जर तर एक भायलो मनीस येवन जर तर गोंयांत जर तर असो फॉर्जरी करता आणि हे सरकार जर तर उगी आहा हाचेर पयली उलोवपाची गरज आहा. ताचेर हांवें सांगला आय मीन आय टोल्ड again and again asking same question. I think because I've already answered 2-3 days back. Same question was asked. I've come clear on that. So we'll come. तुम्ही सरकारान सुमोटो घ्या कितलो टाइम दिता असो सरकाराक. अरे आयच्या आज करचे सरकारान असले क्रिमिनल एक्ट म्हणटा ते इमिडिएटली जावपाक जाय. No, Mr. Patkar, he has a point to ask you because in the beginning you said we all 11 put up a very in the assembly all 11 of us put up a. I will like to remind you. I will like to remind you. You have not heard my statement properly. I said united opposition of 15 MLAs. No, my starting line. No, your starting line was 11 of you. So are you First I said are you united. 11? I said united also opposition. united and all Play back and see. Are we? पाच दिवसात त्यांना काय पाहिलं तुमच्या I think युनायटेड what question you are asking, okay, what issue we have raised That will take- has got far bigger, larger. We'll take your point separately. We will take your point. We'll also- We'll We will give probably evidence to that. Don't worry. we will probably have a separate press conference for आम्ही you. तुम्ही म्हणता युनायटेड ऑपोजिशन काल डेप्युटी Everyone स्पीकराची silent, everyone silent. डेप्युटी स्पीकराचं इलेक्शन झाले आरजीचे आणि एक 3 ह्या कॉन्स्टंट रावले मागीर See, पळय हांवें आरजीचे नाव घेतलं आशिल्लें हांवें आरजीचे नाव घेतलां म्हणजे ट्विटार ना थोडे लोक रिएक्ट जाले I don't know why they have to react. आपका I don't परिवार म्हणतात. no see पळय कितें आसा लोकांक
प्रेसिडेन्शियल वोटिंग म्हणटा ते सिक्रेट बॅलेट आशिल्ले. ऑफकोर्स ताजो आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट हांव आयकतालो की तो उलयलो म्हजे कडेन. आय विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ही इज अ लॉयर एंड इज अ गुड पर्सन. सी बट ही इज नॉट वोटेड देर नो, ही वॉज स्पीकिंग ऑन समबडी एल्सीज बिहाफ. पूण काल जे जालें ते गोंयकारांनी दोळ्यांनी पळयलें मरे. पण तुम्ही युनायटेड अरे काल जे झालें ते गोंयकारांनी दोळ्यांनी पळयलें न्ही. एक सांगू cutting across political ideologies. When you sit in the opposition, you have to be a united opposition, whether Goa or Delhi, or when the communist and BJP, two different extreme ideologies were fighting together as an opposition. तुम्ही आमकां इतलें सांगता कटिंग अक्रॉस आनी एवरी अक्रॉस, तुमचे 5 जाण कित्याक चेन्नय पावले, उरलेले कित्याक गोंयांत उरले कटिंग अक्रॉस? I think with due respect to media, see मीडियाचे काम म्हणटा ते लोकांच्या मुखार जे रॉंग डुईंग चल्ला, जे ह्या गोंयान हे सरकार पळय जे लोकांक एक रॉंग पिक्चर दाखयता की आमी गोंयची संस्कृती, आमी गोंयचो कल्चर सांबाळून दवरता पळय, हे लोकां मुखार हाडपाची चड गरज आसा. सांगले ते प्रेस कॉन्फरन्स, ओके फायन, can't we ask you other than that? सांगले मरे, अरे सेम क्वेश्चन हॅज बीन आन्सर्ड 2 days बिफोर. अगेन यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन. तुमच्या खंय ऑपोजिशन कांय दिसत ना कालच्या उलयता ह्या सेशनान जे प्रश्न आमी घातल्या त्या सरकारा कडेन आन्सर नाशिल्ले. ताचेर म्हाका दिसता तुम्ही प्रत्यक्षात दोळ्यांनी पळयला मरे. पण तुमचा ऑपोजिशन लिडर थाराव इतलो लेट कित्याक जाता? हायकमांडची ऑर्डर ना कितें? Again, there are two aspects to it. Okay, first you can't say opposition leader. It has to be our CLP leader. Then, as per the constitution, whoever is the single largest opposition party, as a leader is the opposition leader. So first we have to finalize the CLP leader, and then it is up to the speaker to nominate the opposition leader. CLP leader will be after somebody deciding. I think I have answered it. I only want one thing. CLP consists of how many members now? Correct. सांगला न्ही This is also no. With due respect, I really, I have due respect for your question also. If you want, we'll have a separate press conference related to this issue. I'll carry this separate, but you said answer. But today this I will carry on separate. larger interest, this issue Yes, of has course. to be brought to the notice of the. But will all the MLAs be present for the press conference? All Which the press MLAs. conference? Separate. No, you have asked a question about the CLP leader. No, on that, why? No, I we'll have a press asked for conference. CLP strength. I asked the total number of members. Consists